हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळीं कशी आहे तुम्ही? सो एक न्ही व्हेरी सॅड सिट्युएशनाचेर अपडेट आहा फ्रॉम बेलफास्ट टू लंडन. आतां तुमी जायत जाणांनी चोयलां आसतलें न्यूजाचेर वो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जुनाचे 8 तारखेर थंय बी जालें मांडे 2026 ह्या नॉर्थन आयलंड शारान जो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जालो. ओके, तेजेर सावन हो हांव व्हिडिओ कोत्तां आनी कितें आहा ती थोडी डिटेल जी हांवें न्यूजाचेर चोयल्या ती तुमकां दितां फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द अवेरनेस. ओके, आतां जाय जाण आमगे थिंगा स्पेशली गोंयकार काम कोत्ताय दोनी हितूनी कंट्रीनी आयलंडाचेरूय आनी तशेंच युकेनूय. सो जालें कितें, हो जो 8 तारखेचो इन्सिडंट सगळो घडलो तो तेंच्यांनी आतां स्टार्ट केलो, प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. कोणें आतां इमिग्रंट जे भायले जे नॉन हे आहाय ते नॉन इनलिगल आहाय ते तेंच्यांनी स्टार्ट केलो. ओके, जायते न्ही थिंगा लॉसीस केले. आतां फर्स्ट थिंग जे भशेन हांवें चोयलां जो जितलो रिपोर्ट तेंच्यांनी आतां दिला चोय न्यूजार पासून बसी आख्खे उलपायले, ट्रेनी उलपायले, गाडी उलपायले, शॉपां उस गायलो, लोकां डॅमेज केले, लोकां मारले, सेवरल न्ही स्ट्रिटान उस गायलो, सेवरल प्रॉपर्टीज तेंच्यांनी डॅमेज केली. लोकांनी रिसंटली इन्वेस्टमेंट केलो जो घरांचेर जावं आनी खंय फ्लॅट बंगलोज बी तेंचेर अटॅक केलो, थिंगा ती बर्न केली आनी एकलो कोणा सस्पेक्ट आहा तेकाय बी तेंच्यांनी अरेस्ट केलो थिंगाचे पुलिसांनी. जायत जाणां धरले आनी वयले पुलिसांनी. ओके, पुलिसांचेरूय अटॅक केलो तेंच्यांनी, लोक जायतो इंजर्ड जालो. हें सगळें जे सिट्युएशन क्रिएट जालें न्ही तो व्हेरी बॅड जाला जे कंट्रीन जी आतां सद्या हो सिट्युएशन फेस कोत्ता हें जें जालें तें. आनी एक ग्रॉसरी स्टोर आहलोलो तोय बी जाल्यार एक इंडियना गेलो, तेकाय बी तेंच्यांनी उस गायलो आनी तेका सेवरल डॅमेजीस केले आनी तेकाय बरो लॉस केलो बाबडे. तो खंय ओल्ट्रा वर्सां जाली यूके आहा आनी ते बिजनस चलयता खंय ग्रॉसरी स्टोर तो उलपान उडयलो आनी तेका बरें लॉस येयलो आहा. सो हें आतां सगळें मनान धरून आमी आमची सेफ्टी जितली जाता तितले भशेन सांबाळपा जाय. थिंगा आतां प्रोटेस्ट चालू आहाय, रॅली चालू आहा. हें जे इल्लिगल इमिग्रंट्स आहाय तेंकां भायर काडपा, जे कोण येयल्याय ते डिफरंट नॅशनॅलिटीज आफ्रिका जावं आनी खंयचे येयले आनी ते रावताय थिंगा सिटिझन जाले थिंगाचे, हें करपा ट्राय कोत्ताय ते जॉब फायंड करपा आनी कितें करपा. पूण सगळें जायना म्हूण ते चोय रस्त्यांचेर येवन जे सिविलियन्स आहाय थिंगाचो जो लोक आहा युकेचो जे कोण थिंगाचे सिटीजन आहाय तेंचेर बी अटॅक कोत्ताय. ओके, कितली लोकांगे चोरयो जाल्या, सुपर मार्केटान चोर बी वयला, लोकांगे रोप जावं भांगरां मोबायला शॉपां जायत हें जालो आहा आयज काल. तुमी आतां न्यूजाचेर जायत जाण चोयलां आसतलें कितें कितें घडलां तें, कितें कितें व्हडले प्रॉपर्टीज उज घालून सारके आख्खे बस करून काबार गेले, ट्रान्झीट जावं आनी कितें जे मेट्रो आसताय ते बसी जावं सगळें. ओके, सो आतां तेंगे एक गव्हर्मेंटान एक बरो आतां डिसिजन घेयला कंट्री बरी स्ट्रॉंग करपा, पावरफूल करपा आनी सगळ्यांक एक बरी सेफ्टी दिवपा. ओके, म्हाकाय बी चोयन न्ही बरें वायट दिसोलें कित्याक आमगेले स्पेशली गोवन्स थिंगा काम कोत्ताय, दोनी कंट्रीन काम कोत्ताय चोय आनी ते आयलंड आनी यूके ते व्हेरी क्लोज बाय आहाय. तुमी आतां चोयलें आसतलें कितू क्लोज आनी कितें आहाय ते. तुमी कोण आयलंडाक गेले ते, हांव कित्याक आयलंडार केन्ना पावलो ना. लंडन जाल्यार एक पाटी गेलो हांव, 2 म्हयने रावन येयला. तें बी जालें मिल्टन किन्स. थिंगा तुमकां दाखयलोच म्हगे व्हिडियोन जायते थिंगा सुपर मार्केट जावं सगळें तुमकां दाखयलोच हांव खंय खंय गेलो तो ऑक्सफर्ड स्ट्रीट हिंगा. म्हाकाय बी बरें सेफ दिसतालें पूण आतां सिट्युएशन जालें ते भशेन तुमगे भुरग्यांगे बी मातसो कॅर घे. ओके, आनी तुमी खंय स्ट्रिटान वयताय थिंगा आनी हांव गुगलार रिसर्च कोत्तालो सेफ्टी पॉयंट्स कितें आहाय ते. सो तेंगे गव्हर्मेंट कितें म्हणटा बेस्ट वे आनी बेस्ट मेथड जावन आहा ट्रॅवल करपाचो तो एअरपोर्ट म्हणटा तो सिटी एअरपोर्ट ओ बेलफास्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. तेजेर फ्लायट्स आहाय इजी जेट जावं ब्रिटीश एअरवेज आनी दुसरे फ्लायट्स आहाय थिंगा. ओके, ते आसतले तुमच्यांनी फ्लायट बूक करून तुमकां थिंगा ट्रॅवल करपा जाय तो एक बेस्ट ऑप्शन आहा. अदरवायज कॅब जी टॅक्सी आसत ती आनी थोडे जे ट्रान्स लिंक आहाय ते मेट्रो आसताय ते सस्पेंड केले तेंच्यांनी फॉर द सेफ्टी. कित्याक थिंगा भायर स्ट्रिटार आतां कोणूय भोंवताय. ओके, आनी खंयच्या टायमार अटॅक जायत काय कितें जायत तो सांगपा जायना. कळ्ळें तुमी? तुमी आतां कोणा थिंगा ते सगळें नोट केलां आसतलें डिफरंट लोकेशन आहाय, डिफरंट प्लेसी आहाय. खंयच्या टायमार कितें हें करात मातसो सेफ्टी दवराय तुमगे सारकी. ओके, कितें जाल्लें हांव तुमकां सांगतां हें सगळें जितलें चोयलां तें तुमकां ह्या व्हिडियोन एक्सप्लेन केलां.
आज जाय जाण आमगे आयलंडार वचपा आहाय वो UK वचपा आहाय, जाय जाण पासपोर्टी एप्लाय केलो आहाय. सो सिट्युएशनान हो एक डावट मनान येयलो आहा कितें जायत आनी कितें जातो काय म्हणसर हे न्ही सगळे भायले मनीस कोत्ताय पूण भोगपा दुसऱ्या पडटा से. आं सगळे आतां जॉब व्हेरी इम्पोर्टंट जालो आहा. फाल्यां तर एशें कोन्न केलें जाल्यार मागीर एक कंट्री लोकां मागीर घेयना जाल्यार तें बी एक डावट आहा. लोकां जॉब व्हेरी इम्पोर्टंट सगळें जालें जाल्यार मागीर आख्खें लॉकडावन केलें जाल्यार मागीर कितें जातलें लोक कितें खातलो रेंट पे करपा जाय भुरग्यांगे स्कूल आहा आनी कितें आहा जायत थिंग कॉस्ट लागता फ्री ऑफ कॉस्ट कांय ना थिंगां. हे भाशेन सारकें मनान दवरात तुमी खंय वयताय कितें कोत्ताय. जायते बॅड जाला लॉसीस येयल्या UK जावं आयलंडार जे उलपा येयलां आनी कितें केलें ते जे भायले कोण धांवताय चोय ते ऊस बी घेवन धांवताय तेशें को शेवटून मारताय ते गन यूज कोत्ताय आनी कितें यूज कोत्ताय. जायते जाणां एटॅक केल्याय थिंगां लोकां आनी तांकां दोनूय वयल्याय आनी पुलीस आतां थिंगां चोयताय कितें आहल्यार तुमी थिंगाचो हेल्प घे पुलिसांचो हेल्प घे वो कोण वॉलंटियर्स आहाय कितें आहा ते तेंगे हेल्प घे आनी बरें करून रावय सगळीं. बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर सी यू.